सर कशें कितें कंडिशन भाऊ हांव स्वता पर्सनली पळोवन आयलो म्हजे बरोबर डॉक्टर बांदेकर आशिल्ले बाकी आमची कार्डियाची पूर्ण टिमूय भितर आशिल्ली आमी डिस्कस केला आतां सगळें एक्चुली आत्ताची तेंची कंडिशन खूब स्टेबल आसा तेंचे जे ऑर्थोपॅडीक ज्यो सर्जरी केल्या त्यो सगळ्यो एकदम बऱ्यो आसा फक्त एक्सपर्ट ओपिनियन लागता आसत जाल्यार भायरसून एखादो दुसरो डॉक्टराक आपोवपाचो जर जालो जाल्यार आनी एक अर्द्या वरान आमी कॉल घेतले एकाच प्रॉब्लमा खातीर तो जर आपोवपाचो जालो जाल्यार ताका पर्सनली थंयच्यान हांगासर आपयतले माननीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंग येयल्या उपरांत परत डॉक्टरांच्या बरोबर एक रिव्यू मिटींग जी आसा ती सगळ्या डॉक्टरांच्या बरोबर जातली आनी ताज्या उपरांत फर्दर इन केस एनीथींग जर करपाचें जे कितें आसत जाल्यार त्या अनुसार फुडली लायन ऑफ ट्रिटमेंट ठरयतली बट आमचे डॉक्टर्स आर व्हेरी मच कॉन्फिडंट तर तांची ट्रिटमेंट जी हांगासर आसा ही सारकी एकदम एक्सपर्ट आनी ऑनलायन सारकी आसा की ज्या पद्दतीची तांकां ट्रिटमेंट मेळपाक जाय त्या पद्दतीची ट्रिटमेंट दिता म्हणजे ऑर्थोपॅडीक आसतले कार्डियाक आसतले एनास्थिसिस्ट आसतले आनी पुराय डॉक्टरांची टीम कंटिन्युअसली तांकां रातच्यान मॉनिटर करीत आसा राती जे 2:30 सुमार ऑपरेशन प्रोसिजर सुरू जाल्ल्यो त्यो सकाळी 7 पर्यंत ते पुराय आमची डॉक्टरांची टीम बरोबर आशिल्ली 7 उपरांत आत्ता ते सॅडेशनान आसा भाऊ रिस्पॉन्स करता ट्रिटमेंटाचेर भाऊ रिस्पॉन्ड करता खूब बरी रिस्पॉन्स अजून टील नाव इट इज नॉट डिसायडेड कार्डियाक टीम वील टेक कॉल पण तांकां आमी एक्सेस करपा लायला की इफ रिक्वायर्ड देन इट वील कम तर तेंच्यांनी सांगलें असो एखादो दुसरो डॉक्टर कोण भायल्यान हाडपाक जाय आनी जर तेंच्यांनी रिकमेंड केलो जाल्यारूच ताका हांगासर आपयलो वयतलो आनी शुद्धीर बीन कशें भाऊ भाऊ सकाळी रिस्पॉन्स केला आमचे जे डॉक्टर्स आशिल्ले तेंच्या कडे ते पर्सनली तेंच्यांनी रिस्पॉन्ड केल्लो आसा सध्या आयसीयू आसा भाऊ ICU सध्या CCU आसा कार्डियाक केअर युनिटान आसा बट कालचो इन्सिडन्स खूब म्हत्वाचो आशिल्लो काल आमची कार्डियाक एम्ब्युलन्स ताका बरोबर घेवन येताली बट तरी सुद्दां हांव डॉक्टर बांदेकर आनी आमची डॉक्टर रोहिणी की पर्सनली हांव म्हाजे गाडयेंतल्यान डॉक्टर बांदेकर आनी रोहिणी आयली आनी आमी डॉक्टर बांदेकर आनी डॉक्टर रोहिणी स्पेशली आमच्या एअरपोर्ट जंक्शना कडेन आमी तांकां जेन्ना एम्ब्युलन्सान घातले भाऊचो BP खूब ड्रॉप जातालो बट डॉक्टरांचें स्पेशली डॉक्टर वील टेल लायक '60चेर पाविल्ली आनी इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू ट्रान्सपोर्ट हिज विथ दॅट BP सो आमी सरा बरोबर गेले विथ पुलीस पायलट अँड वी कूड ऑलमोस्ट गो एज अ ग्रीन कॉरिडोर आणि आमी ते एम्ब्युलन्स इंटरसेप्ट करून वी जम्प इन टू दी एम्ब्युलन्स अँड वी पुश्ड इन 2 liters ऑफ फ्लुइड आफ्टर दॅट तांची ती BP 100 आयली आणि वी वर कम्फर्टेबल टू शिफ्ट इट हांगा हाडटकूच तांकां आमी इमिजिएटली ब्लड दिले सगळे टेस्ट केले आणि रातचे आमी 2 ऑपरेशन स्टार्ट केलें ते सकाळी तांची 7:30 पर्यंत सगळी ऑपरेशनां जाली आतां ते स्टेबल आहा आनी ॲट द एंड ऑफ ऑपरेशन तांच्यांनी जागूय केली आमकां पण तांकां रेस्ट मेळचें म्हणून आमी सिडेशन दिलें एक्चुली इज पॅरामिटर्स एंड वायटल्स सगळ्या स्टेबल आसा आणि आय थिंक वी वील डू व्हेरी वेल डॉक्टर कितल्यो सर्जरीज आनी खंयच्यो सर्जरीज जाल्या भाऊची अपर लिम 3 फ्रॅक्चर असले ते झाले फिक्स केले आणि पायाचे थाय बोन मेन असले ताजे फ्रॅक्चर असले ते बी आम्ही फिक्स केले सो आता तांकां बसून उठून काय प्रॉब्लेम ना दुखचें ना काय ना काय आणि इवन ब्लड लॉस जावपाचे आता चान्सीस ना What about other 2 patients? आणि 2 पेशंटाक पळोवपाक वता ती वता आमी एडमीट आसा तांकां हांगा शिफ्ट केल्या जाता